फोणेच्या सरस्वती हायस्कूल पीटीएन फोणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात युवा रंग कार्यावळीचे आयोजन केले। ह्या कार्यक्रमाक सुमार 17 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। फोणेच्या जीवीएम कॉलेजीन विजेतेपद फावो केले। कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी विजेत्यांक बक्षिसां वांटप जाली। फोणेच्या नार्डिक स्कोआ खातीर महेंद्र गांवकर। पाश्चात्य देशांची आज युवा पिढी जी आसा ती पथभ्रष्ट जावपाची शक्यता दाट आसा अशें ताचें मत आसा। त्या मानान आमचो भारत देश जो आसा तो खूब सुरक्षीत आसा। ताचें कारण एक म्हणल्यारूच समृद्धीची बळिश्ट अशी बुन्याद आमच्या देशाक आसा। स्वामी विवेकानंद ह्याच्या मताप्रमाणे युवक ही राष्ट्राची व्हड ताकद जावन आसा आणि देशाच्या विद्यार्थ्यांक देशाच्या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करचे नदरेन आजची शिक्षण पद्धत सुद्धा बदलपाक जाय, ती व्यवस्थित आसपाक जाय अशें ताचें मत आशिल्लें। आणि जाणकाराच्या मताप्रमाणे युवकांक एक मोठे मुखार वचपा खातीर सकारात्मक ताच्या शक्तीचो किंवा उर्जेचो जर सकारात्मक कार्याक जर उपेग जर करत सरकारा बरोबरूच समाजाची तितलीच जबाबदारी आसा आणि त्या युवकांक त्या विद्यार्थ्यांक सृजनात्मक कडेन वचपाक तांकां प्रेरीत करून हो देश मुखार व्हरपा खातीर मोठें वावल जातलो। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज कला आणि संस्कृती विद्यार्थी आणि युवा पिढीक मुखार व्हरपा खातीर साबार कार्यावळी किंवा साबार सर्तीचें आयोजन करता हे ह्या वेळाचेर अभिमानान सांगनशें दिसता। मुखार जर वतले जाल्यार तांची मुखावली जी पावलां जी आसात ती चलता ती वाट सारकी आसा का ना ती पळप आज अत्यंत गरजेचे अत्यंत गरज आसा।